मगच्या बाबयनीनो आमच्या जिणेंत नाना तराची प्रॉब्लेमां नाना तराचे समस्ये एक नंतर एक समस्यो येतात. जिणी म्हणटाना समस्या येतात आनी आमी जी समस्या येताना पर्याय सोदता. हे वसबी जावन आसा, हे समाज जावन आसा. प्रॉब्लेमांतल्यान जिवीत ना, एक जाताना एक म्हणून. एकलें भुरगें ते बैला गांवांत बरें काम मेळ्ळें पूण सांबाळ उणो. थंय वचून एक वर्स जाताना दुसमस्तू कडेन एप्लाय केलें, बरें काम मेळ्ळें. पयल्यांचे कडेन सांबाळ उणो, काम बरें, धनी बरो, सगळें बरें, बरें अंबातालें, फ्रेंड्सांनी बरीं. सांबाळ उणो जालो म्हणून. मस्त बरो सांबाळ मेळटा म्हूण गेलें, बरो सांबाळाच्या गेलो, मस्त चड सांबाळ, 1,500 रुपया चड मेळटा, देखून थंय गेलें. आतां थंय सकडी बरी आहा, फ्रेंड्सांनी परात, काम इल्लेशें चड, धनी बारीक किरकिरी किरकिरी केल्ल्यातलें पावना, खंय जाल्यार दरी बारीक किरकिरी, एक मॅनेजरी बारीक किरकिरी थंय किरकिरी, हांव कितें आयलें थंयच जालें म्हण जाता. आनी तशेंच नाना तरांचे समस्या आसात, समस्या फेस करूंक आनी पुरा जिणेंत आसात. आतां आमकां तेग जाण चेडके आसात, दोगां चेडवां आसात, एका घरा भुरगीं आसात पुराय, पूण एक भुरगो जबाबदारी दितना, शिकोवंक अर्द्यार शिकोवन रावयलां, घरांत आसा आनी काम करना. उरले भुरगे पुरा बऱ्या पंथा पावल्यात, बऱ्या पोजिशनार आसा, चेडवांय बरीं आहात म्हूण. आनी एका घरा एक भावी बरो आसा, एक भयण बरें आसा आनी एक चेडूं तें खंयचें तें शिकलां, जिणेची साल आनी सोमाना आनी जिणेंत वैरीचें म्हणलें ना. दोगां बरीं एस्टाब्लीश जाल्या आनी एकल्या एस्टाब्लीश जावना. कुटुंबांत एक सांदो सोमाना, कुटुंबा भितर एक सांदो सोमाना. सगळीं बरीं आहात, एक बरें ना तशें. हय दुखून थंय अशें म्हणटाना नाना तराचें. थोड्या कडेन आमकां कुडले येता काले म्हळ्यार सगळीं आसा आमचे कडेन, कुटाम बरें आसा, घर बरें आसा, सगळें बरें आहा. आतां घरांत पयशे नात, दीस काडूंक आनी पुरा करूंक पयशे पावनात, दुडू पावना. समस्या रीण फारीक करूंक जायना, दुडवाचे समस्या. कुटुंबांत एका संदेशाचे समस्या. थोडे टीम बॉस काम करच्या जाग्यार अशें नाना तरांचे समस्या आसात. पूण देवाची हुकूम नासतना हें कितें तुका बादाक करिना. देवाची हुकूम नासतना खंयची तुका समस्या तुका बादाक करिनात, बादाक करूंक जायना. तुका ह्या समस्यांनी चड दुखोवंक जायना, तुका लगाड काडूंक जायना. देवाची हुकूम नासतना समस्यांनी तुका लगाड काडच्या बरी ना. हे लिस्ट हांव मरी शिकयता. मरयेचे जिणे नाना तरांचे कश्ट आयले, नाना ते बडव्यान ती किस वाडली आनी ते पळयतात मागीर ती गर्बेज सांपवली आनी ताचे उपरांत कितें जालें, जुजे सोडूंक पळयता, जडू सोडूंक पळयता, जुजे तिका सोडून वचोंक पळयता. तशेंच मागीर जुजे रावलो आनी जुजे रावल्या उपरांत आमी पळयता माथ्याच्या वांजेलांत पयलो अध्याय 18 तावन 20 आनी 1 श्लोक मुसोर, 20 आनी 4, 18 तावन 20 आनी 4 मुसोर श्लोक माथ्याच्या वांजे पयलो अध्याय आमी वचल्यार जुजे तिका सोडूंक पळयता. तेदळा देव तिका जुजेक सगळें ताचें मांडावळ तिळसिता. जुजे देवाक कबलात जावन देवा साकार दिवंक मरये सांगता, देवाची मांडावळ जारी करूंक जैरादीक मॅट काडटा, बळादीक मॅट काडटा तो तशें करता. देखून भुरग्याच्या पळयात आमी तिका भुरग्यां आतां जालां, सगळें आतां भुरगें आसा, चरको आसा भटांत, रावंक घर, ताका न्हेसोंक वस्तूर, पाळणें आनी बळटेराचो खर्च. खंय तिचो बळटेर जालो, घरांत गी, चेत्रांत गी, या गर्दनाच्या गोट्यान म्हण जाती सांगता, गत पळया तिची. पूण वय हें आनी देखून अशें जाताना तिका ते इतली घडीत तिका घडताना थोडे ती समस्या आमकां येताना, दुडवाचे समस्या, बसाचे समस्या, ते म्हणटाना देवाचो आदार आमकां दिसना, दोळ्यांक दिसना. देवाचो आदार आमकां दोळ्यांक दिसना. तशेंच मरयेक ती गर्दनाच्या कोट्यान भद्रती ना आनी तिका घर ना, भुरग्याक दवरूंक पाळणें ना आनी खंयचो आदारूच नासल्या बरी जाता. देखून देवाची मांडावळ, ताचे चेडवाची मांडावळ कळीत केल्या. ताणें मरयेक देवाची ताची मांडावळ कळीत केल्या, पूण तिणें एक वळखून घेतलें काय म्हळ्यार देवाची सकत तिणें वळखून घेतली. देखून हर एकाक ती कबूल जाली, हर एकल्याक कबूल जाली. देव कित्याक सांगता ताका कबूल जाली, कित्याक म्हळ्यार देवाची सकत ती, भयंकर सकत ती, भिरांकूळ सकत देवाची, ती खंडीत, ती शाश्वत देवाची सकत आहा. देव सर पदवेदार, देव सर दळबारांचो देव, तो सर पदवेदार, सर असणार, सर सांबाळणार, तो परिपूर्ण, तो
देखून ती खान करता मोरी खान करता देवाचेर संपूर्ण फाती येता. हे कश्ट आयल्या वनी हांव कश्टां पळयना, देवाच्या सक्तेचेर पळयता म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हे वसूल घडीसां घडटा न्हू, देवाचो आदार ती दिसाना, तिका खंय दिसलो आदार. मोरी तितली देवाच्या सक्तेचेर तितलो तिणें भार घाल्ल्या वरवीं, देवाच्या सक्तेचेर तिणें भार घाल्ल्या वरवीं मोरयेक देवाची सकत दिसून आयली. देव गुपित्त काम करता म्हूण मोरी फाती येयली, गुपित्त काम करता. पळया एक देव कसो पळय, मोरयेन कबलात दिले आसतना देव तिका दोळ्या मुखार दिसना, बडवो गेलो जावं पुरो, पूण देव वचना. देव तिच्या सांगात आसता, देव तिच्या सांगात आसा आनी गुपित्त दिसानातल्या बरी काम करता. गुपित्त काम करता देव, गुपित्त काम करता, दिसानातल्या बरी गुपित्त तरान देव काम करता. कशें कळटा देव काम करता म्हणून? आळे झुजे तिका सोडता म्हणून पळयतना त्याच राती देव आयलो. ती देवान बडव्याक धरलो आनी देवाचें मांडवळ ताका तिळचली, ताका वसनातल्या बरी केलो, मोरयेक आदार दिवच्या बरी केलो. झुजे दाविदाच्या कुटुंबांतलो तो, आनी तो नितीवंत म्हूण सांगला. नितीवंत जाल्यार आळीच्या पठान बाबू आसा म्हाका नाकात ती म्हणून सोडून वचोंक आतांनी. झुजे गेलो गी, तिणें न्हवऱ्यान इगर्मेतीच्या आल्या सांद्यांक पुराण तिका पत्रोंका. मैदेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे लग्ना पयलीं गुरवार जाल्यार तिका गर्भेस जाल्यार तिका पत्रोन दिवशी मारूंका. पत्रान दिवशी मारले गी गुपित्त सोडया म्हणून येवजन केलें ताणें. पुरा देवाची मांडावळ, देवाचीं कामां देव गुपित करना. कित्याक म्हळ्यार त्यानं पळयलें मोरी तिचें काम, मोरयेचें काम मोरी करता. मोरयेचें पातयेवचें देवा सहकार दिवचें मोरयेचें काम, देवा कबला दिवची मोरयेचें काम, देवाच्या मांडावळे प्रमाणे चलोवणेचें तिची जबाबदारी करची मोरयेचें काम. आतां देव ताचें काम तो करता. खंयचे आडकळी येयले आसतना देव आडकळी काडटा देव आडकळी काडटा. कशी झुजेची आडकळ काडली पळय, झुजे सोडून येता म्हणटाना सोडलो गे, झुजे सोडून गेलो जाल्यार हेर मनीस येवन आळी गुरवार आसा झुजे सोडून गेला आनी पात्रयता. तें लग्न जावना, पात्रयता आले तिका, पात्रोन जिशी मारते आले, जीव लगाड काडटे आले. देवान सोडलें गे तिका लगाड काडूंक, येरांक तिका पात्रोंक सोडलें गे तिका ना. देवाचें काम देवान केलें, झुजेक वसनातल्या बरी केलें. तिका स्वप्नांत देव दिश्टी पडलो, पुरा सांगलें ताणें, आंज बडव्यादान पुरा ताणें दिश्टी पडलें, पुरा ताणें कळीत केलें. हरये की देवाचो आदार दिसाना जावं पुरो देवाची मांडावळ तो ताणें बसयल्या प्रमाणे तो जारी करता. हे मोरी फाती येयली, देवाचें काम देव करता म्हणून फाती येयली. पूण देवाचें काम खबरेवें गुपित्त तो करचें करनासलो. देखून आनी एक म्हळ्यार जेजूच्या खंय कळटा देव गुपित्त काम करता, खबरेवें काम करता. गालोट करनासतना, आवाज करनासतना, खंयचो आवाज नासतना गुपित्त आवाजाविने. आमी थोडे ल्हान काम करता, व्हडलें करता, कोलो आवाज करता आमी. हे दिशेन काम करचे दिशेन व्हडलो आवाज थाक आपोवन हाका आपोवन आनी कोण व्हडल्या मनशाक आपोवन कोलो आवाज करता. आवाज करच्यान आमी व्हडले, कित्याक म्हळ्यार व्हडलो आवाज केल्ल्या तांची तिजें पोकोळ थोडी व्हडली गडीतां करता. मदर तेदोन कोलो आवाज केलो गी तिका नोबेल प्रायज मेळटा म्हणसर कोणाक ती मदर तेदो कोण गुत्ताली गी, त्या दळाची वेल एस्टॅब्लीश कितलीं कॉन्वेंटां जालीं. गुपित्त तिचीं कामां मदर तेदाची. हे ल्हान कामां करून व्हडले आवाज करतात पळय, ताका व्हडल्या मिनिस्टरांक आपोवचें, ताका आपोवचें हाका आपोवचें. तेन्ना तुमी चिंताची हें पोकोळ काम म्हूण, पोकोळ तुका कांय ना म्हूण. पोकोळ आपणाची दवलत दाखोवंक, आपणाचें हें दाखोवंक म्हणून तशें पोकोळ दाखोवंक. देखून देव तिणें वळखून घेतलें काय म्हळ्यार देवाची सखत जेजू तयार करतना जेजूच्या जेवणा देव तयाराय जेजूच्या जेवणाक बरी तयाराय करता. देव बरी तयार करता. त्या सांगात तिच्या सांगात आसा मोरी जिखता देवाचेर फाती येवन, मोरी जिखता देवाचेर फाती येयल्ल्या वरवीं ती संपूर्ण फाती येता. मोरी देवाचेर फाती येता, मोरी जिखता. देखून देवाची वाट तेगराय पळया जेजूच्या जेवणा वेळार जेजूचो जिवाक बादाक येनाशें. जेजूच्या जेवणान जाल्या वेळार तेगराय येतात आनी तेगराय मेळ्ळ्या तक्षणा येरोद्राय म्हणटा त्या भुरग्याक ज्यूश मारता. आनी एक राय जल्माला, म्हाका संचकार आसा, तो म्हज्या पाठार बसता आनी म्हजे दीस जाले म्हण चिंता. देखून हांव शिकयतां त्या भुरग्याक लगाड काडटा म्हूण तो ज्यूश मारूंक सांगता. देवान काल केलें, त्या घरांची वाट चुकयली. फाटी येताना तो खंय जल्माला कित्याक गर्दानाचो गोट्याची वळख दिनातल्या बरी केली आनी त्या घरांची वाट चुकयली आनी त्या घराची वाट चुकोवन तेणें गेलें. त्या दळा खाली गेले जेजू खंय आमी ताका गुंतूना, त्या खंयचो भुरगो म्हूण गुंतूना ताका. आनी गुपीत आनी एकलो आंजी बडो दिश्टी पडलो झुजेक आनी ताका इजिप्ताकडे वचूं हांगा भुरग्यांक ज्यूशी मारता. येरोद्राय त्या ल्हान भुरग्यांक ज्यूशी मारता म्हूण. आतां कोरोना वरवीं कितलीशीं प्रायवंतां मालगडी मरण पावतात म्हण येता. मालगड्यांचे भारी रिस्क घेतली कोरोना व्हायरस कितली मरतात. पूण आनी आमच्या येरोद्रायन भुरग्यांक संचकार हाडलो, भुरग्यांक ज्यूशी मारले, ल्हान भुरग्यांक.
आनी तेजो आमचो ल्हान भुरगो जेजू हांगा आफ्रिकेंत आमचो वाडोवन आयलो, ताचे उपरांत हे घराय आयिल्ले, भुरगो वाडोवन आयलो आनी तशें जालें आतां व्हरूंक सुलाब जालें तांकां, ल्हान भटशें जाल्यार बारीक कश्ट आसलें. आनी इजिप्ताक वचून मागीर येरोद्राय मेल्ल्या उपरांत येरोद्राय मेलो फाटीं येया म्हणून देव कसो पळय त्या कुटुंबाक राखता, बागेवन कुटुंबाक राखता पळय, बागेवन कुटुंबाक ताची कशी ताणें देवान त्या घरांची वाट चुकयली, आयिल्ल्या वाटेन ते परतून दुसऱ्याच वाटेन गेले, रांयची वाट बदलली, देवान बदलली. देव ताचें काम गुपीत करता म्हणून हांगा दाखयता. हे हांवें सोदून काडल्या उपरांत बायबलांत हे म्हाका कळ्ळ्या उपरांत देवाच्या गुपीत करच्या काम ताका आमी सहकार दिल्ल्या वेळार ताची मांडावळ म्हज्या जिणेंत जारी करून केल्ल्या वेळार देव तो गुपीत काम करता म्हणून म्हाका समजल्या वेळार ओलो संतोश म्हाका भोगलो. देखून हांवें देवाक सहकार दिवंक म्हाका आनिल्लें बोवाळ मरये बरी मेळ्ळें. हे आमकां मरी माय शिकयता. हें तिचें वर्तें तिणें दिवचें वर्तें मोती आमकां हाच्या की वर्तें मोती ना, जिवान उजवाडोवचें, जिवा समाधान हाडचें, देवाचें मांडावळ जारी करून बोळ दिवचें, कुटाम चलोवंक आदार दिवचें, वर्तें मोती हें जावन आसा, हें मोती जावन आसा. देखून कश्टा वेळी देव हेल्प करता गी ह्या ना म्हणलो दुबाव येता आमकां. कश्ट आयले म्हणया देव आमकां हेल्प करता गी ना, आदार दिता गी ना, देव आमच्या सांगात आसा गी ना, ह्या समस्येक हांव पर्याय दिता गी ना, ह्या समस्ये वेळी म्हाका सांबाळून धरता गी ना. ओलो दुबाव 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 तोळ दुबाव येता. आमच्या समस्यांक ताचें सोल्युशन बेस्ट म्हूण आमी मोरी वळख आमकां शिकयता. आमचे खलय समस्या येवन दी देवाचें पर्यार, आमच्या प्रॉब्लेमांक देवाचें सोल्युशन, आमच्या सर समस्यांक देवाचें पर्यार, देवाचो पर्यार, देवान दिवचो पर्यार तो बेस्ट पर्यार, बेस्ट आमचेर बार घालूचो, देवाचेर बार घालचें. देखून केदाळ समस्या येताना आमकां मस्त दुखता, समस्या येताना दुखता. देखून मोगाच्यान आमी काय करचें केदाळ फुल्ल फातयेचें, फूल फेय नासतना फूल फातयेचें देवाचेर, फूल फातयेचें, परिपूर्ण देवाचेर बार घालचें, ताचेर फातयेचें. आनी हर एका दिसाचो मुख्य वेळ हर एका दिसाचो मुख्य वेळ मागणें, नियाळ, देवाचें उतर ध्यान हें करून दिचें. त्या वेळार देव आमकां उत्तेजन दिता, मोगान गायड करता, समस्या वेळार मुखार वचूंक देव गायड करता. देखून देवाचें काम देव करता म्हणून आमी चिंतल्या वेळार देवाक सहकार करूं. आमी देवाचें काम देव करता. देखून आमी मागण्या दोरी ध्यान करन आमी देवाच्या मांडावळेक सहकार दिवंक आणकी बळा दीक जायचें. हें मोरी आमकां शिकयता. देवान आमकां कितें इंसलां आनी कहली मांडावळ दिल्या, देवाचें प्लॅन कितें तें प्लॅन जारी करूंक आमी मरये बरी देवा सहकार दिचे मरी आमकां शिकयता. देवाचें काम देव करता, तो राखता, सांबाळटा आनी आमकां मुखार आपोवन व्हरता, आमकां संतोश समाधान ताणें बसयलें दिता म्हणटा मरी माय. देखून हे मोती मरये माय तावन आज मोती मायेच्या फेस्ताचें नव्यान करतना मोती मायेच्या मोलादीक मोती आमच्या काळजांत दवरया. आमेन.